मोडटा आ साहेब कोण कित्याक मोडटा कित्याक आ मोडटात कित्याक रे कित्याक मोडटा कित्याक मोडटा रे ऑर्डर आहा तुका कितें ऑर्डर आहा दाखय मरे कितें म्हणा कितें कसली ऑर्डर कसली ऑर्डर ती कितें कोणी केल्या कंप्लेंट केल्या सांग मरे तुजें नांव कितें खंयच्यान आयला तूं कित्याक उलयना तूं दबाव आहा तुजेर कोणाचो कसली ऑर्डर कसली साहेब कितें येयला इलिगल स्ट्रक्चर आसा टुरिझम डिपार्टमेंटाची प्रॉपर्टी हां टुरिझमाची प्रॉपर्टी ही एकूच काय आनी खंयची ते आसा आमकां स्पेसिफीक ऑर्डर आसा हो स्ट्रक्चर तुम्ही तुमची सर्वे केल्या टुरिझम प्रॉपर्टी खंय आहा ती खंय खंय पर्यंत आहा तर ती तू हेच कशें स्ट्रक्चर हे एकूच काय तुमचेर दबाव कोणाचो आहा ना ह्याच हो स्ट्रक्चर करपाक आमकां ऑर्डर आसा सध्या बाकीच्या मागीर पळयतले जातली बाकीच्यांचेर एक्शन जातली हे पारंपारीक न्हू हे काय हे न्हू हे बाबडे नुस्तें विकतात आणि आपलो धंदो करता पोटात चलयता टेम्पररी न्हू ऑर्डर दाखय ऑर्डर मातशी दाखय पळय आमकां ऑर्डर हां तुमचें नांव कशें जयेश कांगोणकर केन्ना ऑर्डर कोणी दिला तुमकां टुरिझम डायरेक्टर आता तुम्ही हेंका हेल्प करूंक शकना लोकल म्हणून कित्याक सगळे मोडटले तुम्ही हां जबाबदारी कोण तुम्ही घेतले काय टुरिझम डिपार्टमेंट डायरेक्टर घेतलो पूण कसले मोडा हे कोण टेम्पररी न्हू बाबड्यांनी तांकां हेल्प करा मरे लोकल मरे हे भूमिपुत्र मरे हय बाबडे रडटात मरे नमस्कार आयज मोरजी विठ्ठलदास हांगा जे फिशरमॅन आसा त्यांचे शेडीचेर डिमोलिश करपाक आयले आणि टुरिझम डिपार्टमेंटान डिमोलिशाची ऑर्डर काडून डिमोलिश करपाक आयले आयज नारळी पौर्णिमा आशिल्ली आणि नारळी पौर्णिमा ह्या दिसा ते पूजा करपाक आयिल्ले आणि ह्याच दिसा तेंच्यांनी टुरिझमान त्यांचे जे शेड आसा तेंचेर एक्शन घेतलेले आसा आणि डिमोलिश करपाक आयले ह्या वेळार स्थानिक पंच आणि बाकीचे जे फिशरमॅन आशिल्ले ते आयले आणि त्यांच्यानी असे प्रश्न केला की आमचे तुम्ही शेड हे केल्यात बाकीच्यांचेर कित्याक एक्शन घेवंक ना अशें तांच्यांनी म्हटलेले आसात एकंदर आयज विठ्ठलदास मोरजी हांगातले जे शेड आशिल्ले फिशरमॅन जे आपले सामान दवरपा खातीर जे शेड बांदलेले तेंचेर टुरिझमान एक्शन घेवन शेड मोडपाक आयिल्ले आसा व्हडयो पारंपारीचे आमचे आतांचे न्हू हां 2-3 पिढयांचे आमचे व्हडयो हयसर आमी काडटा ती बाबड्यान तेणी पत्र्याची खोप घातलेली थंयसर ती आज ट्युरिझमान मोडून उडयलेली आसा आनी ते बिल्डिंगो बांदले 50 मिटरांक बांदले दर्या कडसून सरकार उंता का 200 मिटर उंता आनी सरकाराक दोळे ना हे दिसना ताका आं ते 50 व्हडयांक आमच्या तेकयले बिल्डिंगो बांदून आनी आमकां त्रास जाता सगळ्या व्हडयांकारांक 100 व्हडयो आसा आमची आतां 100-150 तांकां आमकां त्रास जाता थंयसर आणि हो सरकार ह्याच्यावर काय बी ॲक्शन घेयना फक्त येवन ते मोडटा सगळे खोपी आमचे आणि जाळां दवरूंक सुद्दां ना ही बाबड्याची खोप मोडली आतां जाळांची हां त्यांनी काय हॉटेल घालूंक ना हां त्यांनी आज 1 लाख रुपये मोडलेले आनी बश्टी ती खोप उबी केल्ली ती जाळांक लागून त्याची ती मोडून उडयली ट्युरिझमान येवन हां आणि त्या ट्युरिझमाक हे बिल्डिंगो दिसानच बांदतात ते कुशी घेवप बिल्डिंगो बांदलेले आसात आमच्या देगेक हां ते 4 माळयांचे बांदले आनी आमकां हे का चलांक दिना गाडयांकारांनी आमकां रस्तो ब्लॉक करून उडयतात सगळो व्हडयांकारांक जाळां आमकां भरूंक गावनात काय भरूंक गावनात सगळे गाडयो लायतात फाटल्या वर्सांनी व्हडयो बी आग घातलेली आग घातलेले कितें मेळ्ळे सरकारान दिले काय नाही सरकारान दिवंक हां त्या आमचो शेम हो पार्सेकार त्यांनी सामक्या सत्यानाश केलो सगळ्यांचो कळ्ळें आनी आतां आमी आतां हेज्या उपरांत आनी एक असेच खोपी कोणाचे ते मोडटले आमी फाल्यां पावसान खंय धांवपाचे व्हडयो खंय दवरुचे जाळां खंय दवरुची सांग आणि ह्या आता आमच्या आयज नारळी पौर्णिमा ह्या आमच्या मच्छीमार बांधवांनी आज दर्याची पूजा केला आणि आयचो शुभ मुहूर्त आणि त्यांची आज हत्या केली असो त्यांची भावना तू पंच लोकल आणि तूय त्याच समाजाचो कशें दिसता तुका सगळ्यांची भावना दुखावलेली आहा मेन म्हटल्यार आयज दीस तो नुस्तेकारांचो दीस आनी ह्या दिसा जर ट्युरिझम डिपार्टमेंट येता आनी एक खंयची तरी कंप्लेंट म्हणून पर्टिक्युलर खूब मोडटा ओके आनी पंचायतीन आनी फिशरीसान येवन इन्स्पेक्शन केल्लें ह्या फिशींग झोनाचें शेअर जेटा अंडर हेका रिलॅक्सेशन आहा परत आमी ती कॉपी इनवर्ट करून परमिशन मागला
2023 जानेवारी आनी तें परमिशन अजून ते पासून ताका दाखयलें जाल्यार तो एक्सेप्ट करूंक रेडी ना तो कोणाक MLA कडेन उलोवपाक रेडी ना कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा सोसायटीचे लोक आहा तेंचे कडेन उलोवंक तेणें आपली ऑर्डर आहा ती इम्प्लिमेंट केला म्हणटा तो आतां जे डिमार्केशन केलां ट्युरिजमाक ते डिमार्केशन तेंचे कडेन प्लान आहा जाल्यार एक्झिक्यूट करूंक तेंच्यांनी थोड्या हॉटेलकारांनी तांकां भितर हें मारूंक दिवंक ना डिमार्केशन तेंचे बाउंड्रीचे पोल ना मारल्या कारणान हांकां खबर ना खंय आहा ते आनी आमचो डिमांड कितें आहा जो नुस्तेकार तूं करता जाल्यार सगळें सारकें कर एकल्याक सोडून दुसऱ्याक पडून हें करूंक नाका ताका जेन्ना ऑफिसराक विचारलें तो म्हणटा दुसरो दीस आपणाक खबर ना सो लँड एंड सर्वे ना ट्युरिजम येता आनी लँड सर्वे तेंच्या वांगडा ना जाल्यार तांकां कशें कळटलें कित्याक पुलीस प्रोटेक्शन घेवन ते नीस मारतले म्हणटा वेन एंड वेर जेन्ना येता पळय तेन्ना कळटलें म्हणटा पूण पारंपारीक हांगासर लोकांची भावना जे नुस्तेकारांची ती दुखावलेली आहा पंचायत बॉडीचे मेंबर थोडे जे येताले कितें कोण करतले धांवन येयले कित्याक हाका येयलो न्हू की बारीक मनशाच्या समाजाचे जर तुमी मोडटा जाल्यार आमकां आतां एकूच आशा आहा की चीफ मिनिस्टरान हितून इंटरव्हेन्शन जावपाचें आमदारान इंटरव्हेन्शन जावपाचें आनी बऱ्या भाशेन हें सॉर्ट आउट करपाची ही जागा फिशरमॅनांक दिवपाची ही कळकळीची विनंती आहा जे फिशरमॅनांचे मोसुंडे आहा जावं आनी कितें आहा ते सगळे प्लानार हाडपाचे आनी ते एक सोल्युशन पॉलिसी अंडर तसोच ट्युरिजम मिनिस्टर नीलकंठ हनकर हेचे कडेन मागता की मिटींग कॉल अप करून सगळ्या वांगडा हे फॉर एन ऑल ह्यो इशू सॉर्ट आउट करपाचो आनी जे एनकरेजमेंट केला लँड माफियांनी वयर जे वाटे आमकां फिशरमॅनांक जावं आमचे गांवांतल्या लोकांक चलांक दिना बिचार ते क्लियर करपाचे आनी जे तेंच्यांनी इल्लिगल केलां विदावट परमिशन हेची दखल घेवन ऑथॉरिटीन अशें हें करपाचें की इल्लिगल डेमोलिशन कॅरी आउट करपाचें जर करिना जाल्यार आमी तांकां डेडलायन दिता की तुमी 15 days 20 days घ्या स्क्रुटनिंग कमिटी हाडा आतां तो म्हणटा स्टेट पेडणेम तालुका लेवल कमिटीन हे रिपोर्ट केला जर तेणें केला जाल्यार बाकीचे रिपोर्ट खंय आहा सो अशें करनाका की आमकां अधिकृत करून तुमी आमकां कोर्टाक वचोंक हे बारीक मनशांक सांगूंक नाका तुमच्या हातीन कायदो बारीक लोकांक करूंक नाका न्याय दिता जाल्यार सामान्य मनशाक जाय दिया आमी आतां चीफ मिनिस्टराची फाल्यां भेट घेवपाक सोदता हेका लागून आनी अपॉयंटमेंटूय आहा सो मागता की त्या हेचेर आमचो इशू रिसॉल्व जातलो म्हूण सो इतकें मागता आनी जें कितें तेचें गेलां तें कॉम्पेन्सेट फिशरीज डिपार्टमेंट ताका करपाचें इतलें म्हाका कित्याक हें विदावट इन्फॉर्मेशन हें केल्लें आहा हे पारंपारीक व्हडयो तेव्हा तर कितकेशेच पिडयो गेले आसतले व्हडयो खोपीक आसलेले ते खोपी वादळ येता वासाड येता आनी ती पाणी वाडटा थंय पाणी तुमान रावता तेणी एक खोप केल्ली आतांच्या टायमार ह्या सुट्टा ना परत ते पत्र्यान त्यांनी केली ती खोप आणि ह्या आता ट्युरिजमान ही मोडून उडयली की आयज नारळी पौर्णिमा दर्याच्यान पुजा केली दर्यान नाल्ल सोडलो आणि ह्यांच्यानी खंय आमचो नाल्ल केलो आणि आमच्या गरीब लोकांच्यानी आयच्या दिसाक मारून उडयले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.